क्रिस्तती म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या बाळाच्या नोवेनाक बरो येवकार मागता. आयच्या दिसा आमी प्रत्येक जावन सर वावरड्यां पासून आनी परगवान वावरतल्यां पासून आज मागता. देखून हे मागचे खातीर आमी सर हांगा जमल्या आसता. पवित्रत्म्याची साय आमी मागया. हे मागच्या आदीं सांत पौलून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आमी आयकुया. समेत आमी उबे रावया. सांत पौलून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तुमी करतात ते हर एक काम मनशा पासून न्ही, बगार देवा पासून करतात. देखून संतोश बरे काळजान तें करात. सुमयाचें दायज तुमच्या कामाचो प्रतिफळ कसो तुमी जोडटल्यात. इतलें स्पश्ट जाणा जाया, क्रिस्तस तुमचो धनी, तुमी ताचे सेवक. देवाचे उतर हे देवाचे वडोवकार. क्रिस्तस आमचो धनी आनी आमी ताचे सेवक. आमी समेस्तां ह्या संवसारी जल्मल्या आनी हांगासर थोडो तेंप जिवन परत देवा थंय एकवटा. ह्या जल्माच्या वेळार आनी परत देवा थंय एकवटच्या वेळा मदें आमी हो थोडो तेंप थोडो वेळ ह्या संवसारांत काम करून देवाक महिमा दिता. तशेंच आमी केल्ल्या वावराद्वारे आमच्या कुटुंबाक आमी पोशीत करता. तशेंच आमच्या भलायके पासोती आमी काम करता. देखून आज आमी सर वावरड्या पासून आनी परगवान वावरतल्या पासून मागता आसतना तांचे खातीर मागची एक जबाबदारी आमी आपणान घेवया. वातिकन सभा, दुसरी वातिकन सभा तांतले एक दस्तावेज गौदियम एट स्पेस नंबर 67 अशें म्हणटा. ताच्या कामाद्वारे मनीस ताचो आनी ताच्या कुटुंबाचो पोस करता मात्र न्ही, बगात ताच्या भाव भयणी संगी म्हणजे मनशा कुळा संगी एक जावन तांची सेवा करता. कामाद्वारे देवा लागीं प्रामाणीक रितीन मोग करूंक आनी ताच्या रचनेचें काम संपूर्णतायेक हाडूंक देवाक सांगात एक मनीस जाता. मोगाचे न्हू आमी करचे वावर केवल आमचे खातीर मार्ग न्ही, बगार देवाच्या महिमे खातीर आमी करता. देवाच्या रचनेचें काम आमी मुंदरून व्हरता. ताणें दिल्लो हो वावर ताच्या बरेपणा पासून आनी आमच्या मनशा कुळाच्या बरेपणा पासून करूंक आमी वावर करता. देखून आज आमी आमचे पासून मागता आसतना हेरां पासून आमच्या कुटुंबाची सैरीदरी जावंक पुरो, गांवांत तशें परगांवांत काम करतली जावंक पुरो. तशेंच जायतीं आमची कुटुंबां आमची सैरीदरी काम मेळोवंक वावर मेळोवंक अत्रेगून आसा जावंक पुरो. जायतीं आमची सैरीदरी वा आमची कुटुंबां काम मेळ्ळां तरी फावो तें काम तांकां मेळूना. तांच्या क्वॉलिफिकेशनाक तांच्या शिकपाच्या उणें जाल्लें काम मेळना जावंक पुरो, वा थोड्या काम करतले कडेन तितलें बरें वातावरण ना जावंक पुरो. ह्यो सगळ्यो गरज्यो आमच्या मतीन दवरून तांचे पासून तशेंच आमचे पासून मागता आसतना हे मागूंक पवित्रत्म्याची साय आमी मागया. आतां आमी पवित्रत्म्याची गीत मागून हो थोडो वेळ साक्रामेंताचें आराधन करूंक ताची ससाय आनी ताचो आदार आमी मागुया. हे पवित्र आत्मा आवो आवो. सगळीं म्हणूया. हे पवित्र आत्मा आवो आवो. हे पवित्र आत्मा आवो आवो. हे पवित्र आत्मा आवो आवो. हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा
जाओ, आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हे पवित्र आत्मा, आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा, आओ, आओ। आमचे डोळे आम्ही दांपुया, हात सोडूया. पवित्र आत्म्याक येवकार आमच्या जिवितांत मागुया. बाप्तिस्माद्वारे आणि आमच्या भावाच्या द्वारे पवित्र त्रिंदादी आमच्या जिवितांत आमच्या कुडीन वस्ती करून आसा. तरी थोड्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी देवाक लिपोवन दवरला. ते सर संगती देवा मुखार उक्त्यान परगट करून आमच्या कुडीचे हर एक जाग्यांनी पवित्र आत्म्याचें बोळ ते पावो म्हूण आतां मागुया. आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से। भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा, आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा, आओ, आओ। हमारी आत्मा में बस जाओ, 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 आओ। हे पवित्र आत्मा, आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा, आओ, आओ। आमच्या हात आम्ही वारूया. पवित्र आत्म्याची 7 देणी आणि 12 फळां आमचे ते पुनरुपीत जावं ह्या वेळी आमी मागुया. पवित्र त्रिंदादीचो तिसरो देव, तिसरो मनीस जावन आसतलो तो आमच्या जिवितांत उजवाड पावतो म्हूण ह्या वेळी मागुया. काळोखान बदलेली आमी, वाट चुकली आमी, पातकान संपटलेली आमी. उजवाड पवित्र आत्मो आमकां दाखयता. कश्टान संपटलेली आमी, एन्झायटी, डिप्रेशन तसल्या पिडेक वळख जाल्ली आमी. टेन्शन वा हेर सांगतीक कश्ट नासचे आमकां समेस्तान पवित्र आत्मो परत्यान आमकां आदार दिता. ताचे लागीं मागुया. ताचो आदार आमच्या जिवितांत सदांच आसूं म्हूण मागुया. ताची ससाय, ताचे बोल सदांच आमचेर आसूं म्हूण आमी विशेश रितीन मागुया. आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ
सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ 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 आओ, हे पवित्र आत्मा आओ 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 आओ। पवित्रत्वाच्या सक्तीन ताच्या धैर्यान ताच्या प्रेरणान भरलेली आमी भावार्थान आमचे मदें येवंक आसच्या सुमयाक रुपारोपी पळोवंक शकतली हांव आतां उंड्या रुपान लिपून आसलेलो तो आमच्या दोळ्यान ताचें तोंड ताचे हात ताचे पांय ताची कूड आमी पळोवंक जायनासलेली पवित्रत्व आमकां हांगासर जेजू आसा म्हूण सांगूंक आमकां आदार दिता समेत आमी दिमी घालुया उंड्या रुपी जेजूक आमचे मदें स्वागत मागुया माथेवाच्या वांचलान अध्याय 11 अशें सांगता येया म्हजे सशी समेज तुमी कश्ट जातल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशीर दितलो म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू वोवंक चलाप म्हजें वजें हाडूं आमच्या मोगाळ सम्य जेजू क्रिस्तान जेन्ना तो कुरीस आपल्या खांद्यांनी घेतलो आमचे जूय ताच्या सांगाता ताणें घेतले ताच्या कश्टा मुखार ताच्या वावरा मुखार आमचे कश्ट आमचे वावर कितेंच न्ही तरी परमोन्नत जावन संपूर्ण जावन आसलो जेजू आमचे कश्ट तो पळयता आनी आमचे कश्ट आपणाचे कश्ट जावन तो घेता ताचे वयर आमचो बरवोसो उसारुया आमचो मोग ताचे ते आमी उसारुया आमचे मदें तो आतां येता आसतना गीत गावन ताका आमी स्वागत करुया तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता दनिया तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता
मुजो सोमी म्हूण मानून घेता तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता दनिया तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा हालेलुया 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 आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता दनिया आराधन हांव करता सोमिया सर पडून वंदिता दनिया आराधन हांव करता सर पडून वंदिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सर पडून वंदिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा हालेलुया 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 सान थॉमसान जेन्ना जेजूक पळयलें ताच्या कडबळान हात घालून म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हूण उद्गारून तो रडी लागलो सोम्या जेजू तूं आमचें संगीत वाचाय तुजे वेण आमकां दुसरें कसलें संतोष ना तूं नासतना हेर कितेंच आपणेलें रे ताका एक अर्थ ना आराधन तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता वंदन तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता महिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता आमचे पासून आमी हांगासर जमलेले हर एका पासून तूं हांगासर आयलाय आमी तयाराय करूंक ना जावंक पडो सोम्या हांगासर एक ओट मनीस आयलो तर वाय पाप साहेब आयलो म्हूण चिंतता खरी कसलो स्वागत हाका आमी करत्या पूण तो सोम्या हांगासर आसाय कसलोच व्हडचो स्वागत तुका आमी करूं ना तरी सोम्या आमचे जिवीतच तुका समर्पून आमी स्वागत करता हे मोठवें जिवीत तुवें आमकां दिलाय तरी तुज्या सारक्यान आमकां तुवें रचलाय आमचें जिवीत तुका समर्पण दिता आसतना आमकां तूं स्विकार कर सोम्या आमचें उणेंपण तूं लेगून घे सोम्या आमकां बेसामांनी भर आमकां पोट्यान
बोवाळ दी आमकां तूं देगेरान भर. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता दनिया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता दनिया. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता, मुसो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता, मुसो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, सोमिया, मोजा देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. समी समी बसूया. आमचे दोळे आमी धांपूया. पयत सभेंत एक मागणी आसा. लेक्शियो दिविना म्हणटात त्या मागण्याक. आनी ह्या मागण्यांत 4 वांटे आसात. पयलें देवाचें उतर आमी आयकता. उपरांत तें नियाळ तें आमच्या मोतीन आमी पिंतरायता. तिसऱ्यान आमी ओरास्यो म्हूण मागता. आनी चवथ्यान आमी देवाचो अनुभव जोडटा. पयलें मेट जावन आसा लेक्शियो, म्हणजे देवाचें एक उतर आमी आयकुचें. किर्तन 90 17वें वर्स अशें म्हणटा. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. वय आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. परत्यान हांव वाचता. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. वय आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. निमाणी फुडें वाचता. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं. आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. वय आमच्या हातांचो वावर सुफळ कर. सुमेस आमी दोळे धांपता आसतना आमच्या मोतीन जेजूचे भितर आमी मोती हाडुया. 2000 वर्सां आदी इस्रायल गांवांत बेथलेहेमान जल्मून आमी मनशां बरीच जियेलो तो खरो मनीस सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या मोतीक आमी हाडुया. चिंतया सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखारच आसा. आपलो उजवो हात तो विस्तारयता आनी आमकां तो म्हणटा,
येया तुमी कश्ट जाल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. येया तुमी कश्ट जाल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. आविलाची सांतेरेस अशें म्हणटाली, सोमी आमच्या दिसपट्ट्या वावरांत आमच्या कुजनांत आमी वापरच्या आयदनां मदें सरून आसा. म्हणजे आमी करच्या हर एक कामान सोम्या संगात सदांच आसा. ब्रदर लॉरेन्स म्हणलो एक भाग्यवंत मनीस एक कार्मेलीत 6 वर्सां आदीं देव आपणा सांगाता सदांच आसा म्हूण तो पातयलो. तोटान तो काम करता आसतना कुजनान तो काम करता आसतना सोमेश ताच्या सांगाता सदांच आसलो म्हूण तो पातयलो. श्रींदातीची सा एलिझाबेथ सदांच देव बाप देव पूत आनी देव पवित्रत्मो तिचे सांगाता सदांच जिवन वसली करतली म्हूण ती पातयतली. उद्गारान जावन आसा, आय हॅव फावंड हेवन ऑन अर्थ, बिकॉज हेवन इज गॉड अँड गॉड इज इन माय सोल. सोमेश क्रिस्ताक आमच्या मोतीन आमी आतां पिंतरायत आसतना आमच्या मोतीक आमी आडुया आमचे सर भाऊ भयणी गांवांत ताशें परगांवांत वावर करून आसलेली. आमच्या कुटुंबाची सांदेती जावन आसात. चिंतया देव तांच्या सांगात आसून तांचो लाकूड बडवो ताच्या आंजपोट बी धाडून सदांच तांकां रक्षण दिवन आसा म्हूण आमी चिंतून रावया. येया तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मोती खाड्या काम करून वावर करून तकलेली आमी आमची भुरगीं आमची भाऊ भयणी आमची वडिलां गांवांत तशें परगांवांत काम करून दिसभर काम करून आमचे पासून आपल्या कुटुंबा पासून वावर करून आसलेली. मोती खाडया जेन्ना ती पुरो जावन बसता आसतना तांच्या बगलेनच सोमेश क्रिस्त बसला. आपलो उजवो हात तांच्या खांद्यार घालून तांकां आपल्या गोपांत तो दवरता. आनी तो तांकां म्हणटा, येया तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मोती हाडुया सबारपोटी कश्टांचे काम करूंक लजतली आमची भाव भयणी. जायते फावटी तांच्या क्वॉलिफिकेशन लागून तांच्या शिकपाक लागून तांकां तें काम मेळना जावंक पुरो. तरी दिसपट्टो ग्रास सोदचे खातीर आपलें कुटुंब सांबाळचे खातीर ती वावर करून आसात. हर एक काम बरेंच म्हूण चिंतून ती वावर करून आसात. तरी तांकां समाजा मुखार काम करूंक लज जावंक पुरो. मोती हाडुया जेजू तांचे बगलेन सासून तांकां धैर्यान आनी उर्बेन भरून आसा. आपलो हात तांच्या हाता वयर दवरून तांकां धैर्यान भरून तो तांकां म्हणून आसा,
येया तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. मोतीक हाडुया. पयशल्या गांवांनी काम करनासच्या आमचे भाऊ भयणी घरा येवंक ते आशेतात तरी तांकां रजा मेळना. जायते काम आसा तरी घरा येवंक ते आवंडिता तरी तें काम सोडून तांकां येवंक जावचें ना. मोतीक हाडुया स्वामी जेजू क्रिस्त तांच्या बगलेनच आसा. तांच्या सांगाता तो बसला आनी तांकां तो म्हणून आसा, येया तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. मोतीक हाडुया. वावर कर नासची आमी तशेंच आमची भाऊ भयणी काम कर आमचे हात जरल्या जावंक पुरो, आमची भलायकी बिगडल्या जावंक पुरो. तेन्ना जेजू आमचो हात ताच्या हाता वयर दवरता, आमकां पुटलून वेंगता, समाधान तो बसयता आनी म्हणटा, येया तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. मोतीक हाडुया आमकांच. जीनभर काम करून थकले हांव तरी हें काम मुक्त ना. कितलो वावर केल्यारी तृप्ती आमकां मेळना, समाधान आमकां मेळना. सदांय सकाळीं तेंच काम परत परत करून आमी थकले हांव. दुसरी वाट सोदून आसा. चिंतया स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. तो फाटीं गुंता बेज जाल्ले आमकां तो पळयता. आमचें तोंड आपल्या हातांनी उखलून तो म्हणटा, म्हज्या बाळा, म्हज्या भुरग्या, येया तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. समीच आमी आमचे दोळे उकाडुया. पवित्र सक्रामेंताच्या जेजूक आमी पळोवया. सो जेजू आमी आमचे मोतीन पिंतरायलो, तो सोमी आमचे मुखारच आसा. आपलो सांगात आमकां तो दिवन आसा. ताचे साय मागून आतां आमी गीत गावया. सोमी आमचे बगलेन आसल्यार. आमचे बगलेन आसल्यार कोण आमचे विरोध रावतलो. देव आमचे पक्षेन आसल्यार कोण आमचे गुन्यांव मांडतलो. ना तलवार ना तत्वार मोताचो सदां बाळगतलो. आमचे बगलेन आसल्यार कोण आमचे विरोध रावतलो. देव आमचे पक्षेन आसल्यार कोण आमचे गुन्यांव मांडतलो.
ताणे आमचो केलो मोगान आपल्या पोताक दिलो मोग ताणे आमचो केलो मोगान आपल्या पोताक दिलो देखून मरण जावं जिवीत जावं अंतर वा पातळ जावं तुमचे जबाब सावंदी सोम्या आमकां वावरूंक शिकय सोम्या आमकां वावरूंक शिकय आमी आमच्या शेता भाटांनी काम करतले पासून आतां मागुया सोम्या आमकां वावरूंक शिकय वतान पावसान तशें हिवान तांणी वावुरतना तांकां सुदाय मतीक समाधान फावो करून मागुया सोम्या आमकां वावरूंक शिकय ऑफिसांनी वावरतल्यांनी व्यापार वाहिवाट करतल्यांनी हलसाय सांडून हर एक काम देवाचे महिमे खातीर तांणी करूंक प्रेरण दी म्हूण मागुया सोम्या आमकां वावरूंक शिकय काम आसुनी हलसायन भोंवतात तांकां वावरूंक प्रेरण लाभून दी हर एक काम देवाक महिमा दिवची वाट म्हूण जाणा जावन वावरूंक तांकां बळ दी म्हूण मागता हांव सोम्या आमकां वावरूंक शिकय घरा भितर निरंतरी वावरून आसात तांचे पासून आमी मागुया हे तांचे सेवक पावो तो प्रोत्साव आमचे तावन लाभय म्हूण मागुया सोम्या आमकां वावरूंक शिकय मागुया जेजूची सुवार्ता परगट करच्या कामान वावरच्या सर याजक धार्मीक भाव भयणी तशेंच लायक भाव भयणी हे काम सुटसुटायचे आनी मोगाचे जावन दिन मागुया सोम्या आमकां वावरूंक शिकय मागे आमी प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांत आसल्या आमच्या भाव भयणी पासून हो वेळ भोव पवित्र वेळ जेजूक आमी मुखामुखी पळयता आमचे सग विनवण्यो आमचे सग गरजो ताचे मुखार आतां आमी उबारुया गांवांत तशें परगांव वावरच्या आमच्या वावरड्या पासून मागता आसतना आमचे पासून ती आमी मागुया देवान आमकां काम करूंक बरी भलायकी दिल्या तरी फुडें फावटी तें काम करूंक आमकां जावंक ना जावंक पुरो वा फुडें फावटी तसलें काम करूंक आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळूना जावंक पुरो ह्या वेळी देव आमकां वाट दाखोवन दी म्हूण मागुया सोम्या आमकां वावरूंक शिकय मागीर आमी प्रत्येक रितीन आमच्या भुरग्यां पासून शिकप शिकून एक बरें काम मेळूंक ते कामाचे यत्न आसात तांचे पासून आमी मागुया सोम्या आमकां मागूंक शिकय मागीर आमी प्रत्येक रितीन काम मेळना तरी तृप्ती फावो जायनातली आमच्या भाव भयणी पासून देव तांकां आदार दिवन दी ताचे महिमेन तांकां भरून दी तांकां समाधान आनी तृप्ती दिवन दी मागुया सोम्या आमकां मागूंक शिकय मोगाच्या न्हू त्या वेळी परत जेजू म्हणटा येया तुमी कश्ट जातल्यानो आनी वचन वयतल्यानो आनी हांव
तुमकां विशय दितलो. कसलेंच काम आमी करता आसतना देवाची ससाय भोव गरजेची. बाळक जेसूक मान दिवंक आमी आयले आसता. ताचो आदार आतां आमी विशेश रितीन मागुया. ह्या हप्त्यांत, ह्या म्हयन्यांत, फुडें येवच्या वर्सांत सबार चिन्नां जायते प्लॅन्स आमच्या मोतींत आसात. ते पोंताक पावोवन दी म्हूण समे लागीं मागुया. आमकां वावरून शिकय. समेस्त आमी दिमी घालुया. मोडणेच्या पुस्तकान आमी अशें मागता. तुजें काम सर्वेस्पराचे आदीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफोळ जातल्यो. आमचो बोवाट जावन आसा की जेन्ना आमी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ता थंय मागता खंडीत तो आमकां जाप दिता. आमी आज एक व्हडली जबाबदारी पडली. आमच्या भाव भयणी पासून हें मागलें तशेंच आमचे पासून हें मागलें. दोळे आमी मागुया, दोळे आमी तांपया. सुमे जेजू, ह्या विशेश वेळार तुजो सांगात तांकां दी. तांकां राख आनी सांबाळ. तांच्या जिवितांत समाधान आनी सवस्तकाय दी. तांच्या वावरांत प्रतिफळ तांकां लाभय. तांकां बेसावांनी भर. एकसुरपणां जावन तांकां राख. हेरांनी तांकां, समुदायान तांकां मनान लेगून तूं तांकां आदार दी. ह्यो सब गरज्यो आनी आमच्यो विशेश तशेंच प्रत्येक गरज्यो सोमे लागीं आतां आमी उबार येवन ताचो आशिर्वाद हें मागुया. गावया आमी हे देवाच्या साक्रामेंताक. प्रार्थुया. ये देवा, विचित सक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टांचो वखदार तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सुरवणेचो फोळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरान आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोजीत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां संगत रावनचो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकार दैवीक वैस म्हणून हांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यां शिकयल्लो जेजू मेस्त्रीपणां वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागचो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची सर्व तेसांवां ह्या वेळा बाळू जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. मागीर आमी प्रत्येक जावन आज यान म्हणल्यार भुरग्याच्या बऱ्या भलायके बसत एका बाबाक घालपाची विजा मेळचे बसत मागोवंक आमकां विनंती केल्या. तशेंच एक बरी सैरीक मेळचे बसत मागोवंक उलो दिला. भुरग्यांक बरी भलायकी मेळचे बसत, भुरग्यांनी हट सोडचे बसत, परगांवांत बरें काम मेळचे बसत, घरांत कुटुंबांत समाधान शांती रास करचे बसत. आनी आज इंटरव्यूआ खातीर वेचाक आमच्या भावाक इंटरव्यू पास करूंक आनी इस्रायलांत बरें काम मेळचें बसत मागोवंक विनंती केल्या. ह्या गरजां बसत मागया. प्रत्येक जावन तुमच्या कुटुंबांतल्या सर्व भुरग्यांक ह्या वेळा बाळू जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिया. ह्याच वेळा मागीर आमी आमच्या आवय बापाय बसत जावंक बरो तीं आसात प्रायेस्त जावन पेडेस्त जावन आसात. तांच्या ह्या कश्टांच्या दिसांनी तिरासणेन आनी सुस्तीकायेन तांचें जिवीत तांणी सांबाळूंक, तशेंच तांकां सांबाळच्या सर्व भाव भयणी बसून ती मागया. आमच्या बाबराचेर, आमच्या जाग्याचेर, आमच्या कामाचेर बाळू जेजू आशिर्वाद घालूं दी म्हूण मागया. कालते काळजून सांगात आमी मागया. हे भगवान जेजू बाळका, तुजी सर्व पदव्याच्या भितरान उगडापे केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कळलो आसता. तुका पातयेळो मारतल्या मेस्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवासोबत मनीस जालो. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. आनी देवासोबत मनीस जालो. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. आनी देवासोबत मनीस जालो. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. एक मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजे इतले निर्मवतेन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या आत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वेले सर्व कश्ट निरास्पोट तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोवच्याक सदां सर्वदा. आमेन.
बाळो जेजू करगा देवी आणि म्हणया हे भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ली आयद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुट आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजपाची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारो दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान देव दीत आनी तुजी कळनातली देवीक मजो सोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन आशिर्वाद आमी मागून घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना Thank you for watching. Now please share this video to your close friend, subscribe to our channel and get every update instantly.